येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. 95% कमकुवत जाला कुणयचो चिकलपांड शेताबांद. फुटत जाल्यार वाठारांतल्या सुमार 150 घरांक धोको. गंभीरताय मतींत घेवन मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग हाताळची बांदकामाची फायल. मागला कुणयच्या चिकलपांड खाजन शेतकारांनी. डान्स बार दलाल, राजकारणी आनी पर्यटकांची जाल्या युती. पंचाच्या चल्याचेर हल्लो जाल्या उपरांत कांय बारांचेर घातिल्ल्यो धाडी. हे नाटक काय खऱ्यांनीच चल्ल्या कारवाय. कळंगुटकार पडल्यात बुचकळ्यांत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक लागून फुडें धुकलतले पणजे फेस्ताची फेरी. 8 बदला 12 आनी 13 तारखेक भरतली फेरी, सांगले पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पारशा सध्या अंडरग्राउंड लायट केबलिंगाचो वावर चल्ला. लोकवस्तीतले रस्ते खणिल्ल्यान थळाव्यांक तशें येरादारी करप्यांक अडचणी सोंसच्यो पडटात. कॉन्ट्रॅक्टरांनी वेगान आनी शिस्तीन काम करचें. थळावे मागतात जाल्यार सरपंच सांगता चड तेंप त्रास जावचे नात. ऑल इज वेल. भौशीक बांदकाम खात्याची कामां सगळे कडेन चालूच आसात. गिमातूच ती करपाची. पूण तातूंत कंत्राटदारान सुशेगादपण दाखयलें वा वेगान ती हातावेगळी केली नात जाल्यार थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात. केबलिंगा खातीर उस्पिल्ली माती येरादारेक आडमेळी हाडपाक लागली जाल्यार लोक कागाळ करतलेच. पारशेच्या थळाव्यांनी तीच कागाळ केल्या. आयकयात. जे पूण हे काम चल्लां, हे कामाचे जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात ते खूब बेशिस्तीन काम करतात. आतां पळयत हांगा डेली लोक जेन्ना सांजच्या टायमार जेन्ना हे माती घालतात आनी सांजच्या टायमार जेन्ना माती घालून गेल्या उपरांत लोक जेन्ना सांजच्या टायमार घरा येतात तेन्ना ट्राफिक मेजर प्रॉब्लम जाता. आनी ट्राफिक मेजर प्रॉब्लम जाल्या उपरांत गाडये थिंगा सुटनात. हे रस्ते जे आसा पार्शे, चोपडे, मांद्रे, कोरगांव हे 2 वे रस्ते लोकल रोड्स आसतात. लोकल रस्ते आसल्यान कितें जाता गाडये दोनूय गाडये पासा जायनात. म्हाका दिसता ट्राफिक सेल डिपार्टमेंटाक हेंच्यांनी सारके गायडन्स केले नासतले दिसता. ट्राफिक सेल डिपार्टमेंटाक जर हेंच्यांनी कळयलें आसतलें तर ट्राफिक सेल डिपार्टमेंट तितले इवनिंग टायमाचेर हांगा दिश्टी पडना. पूण कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता जेन्ना एक बंडल जेन्ना रोड केबलिंग घालतात ते पूण माती जी लेवलिंग करपाची जाय पडटा ती माती लेवलिंग ते एक 2-3 दीस अशे टायम घेतात. ताका लागून कितें जाता इवनिंग सांजच्या टायमाचेर हे मेजर इशू जाता. पूण त्या पद्दतीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर ते माती त्या टायपची कॉम्पॅक्टींग करिना. तेज्या वयली बरीच ती 50% माती जी आसता न्हू ती खंय तरी ते सायडीक रस्त्या सायडीक उडयता. जाल्यार पारशेचो सरपंच अजय कळंगुटकर म्हणटा पाशियेस काडात. आमी वीज खात्याक कॉपरेट करतात आनी वीज खातें आमकां कॉपरेट करता. कंत्राटदाराचें काम बेस बरें चल्लां. आयकयात ताका. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आमकां ऑलरेडी कळयल्लें आसा की हो जो केबल हे मेजर काम आसा आमच्या पारशा गांवांतलें. कारण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो जो प्रॉब्लेम्स आसा पारशे गांवांत म्हणजे साधन आदी आमकां कळ्ळा की पावसानूच लायट वयता पूण आतां रेगुलर लायट वयता. खंयच्याय टायमार लायट वयता. तेजो मेन प्रॉब्लेम आहा तो आमच्यो वायरी. जर येदे व्हडलें काम जर अंडरग्राउंड चलता पारशे गांवांत आनी जर येदो व्हडलो इशू आमचो जर सॉल्व जाता जाल्यार ज्या दिसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आमकां रिक्वेस्ट केली त्या पद्दतीन आमी तांकां सगळें सहाय्य करपाचें प्रॉमीस केलें. आनी तेज्या खातीर आतां काही गोश्टी बारीक बारीक जातात ना न्ही. काही कोणाक वाड ना जायना पूण काही तेंचेय प्रॉब्लेम आसा. कारण जो ते केबल्स तेंचे पळयल्या जर आमी जाल्यार ते केबल अशे ल्हान ल्हान पिसान घालून ते एडजस्ट करूं शकना. तेज्या खातीर तेंची कामाची जी पद्दत आसा ती खरीच बरी आसा, फास्ट आसा. म्हाका तेंच्यांनी राती प्रॉमीस केल्लें की आपूण सकाळी 50 लेबर घेवन येता म्हणून. आयज सकाळी पळयता जाल्यार तेणी 50 लेबर हाडल्या. काम चलता. मातशें कोणाक त्रास जाता ते ऑर्डरीनूय आमकां सांगलेलें की गांवांत जर कितें तुमकां त्रास जाता जाल्यार तुमी तेंचे कडल्यान ते सॉल्व करून घ्या. आमी जे तांकां सांगता ते आमचें काम सॉल्व करून दिता. आतां ते काही गोश्टी उरल्यात तेजें कारण कितें आहा ही पयलींची कनेक्शनां लोखणाची पायपां आसा. आतां ते लोखणाचे पायप तुटले जाल्यार ते घालतलो जाल्यार फूल परत पायप चेंज करपाक जाय. पूण तेंची PWDने आमकां कसलेच त्रास करिना की तुमी पायपलायन रिपेर करून घेयात म्हणून. 1-2 दीस सोंसचे पडटले. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. कुणयचो चिकलपांड शेताबांद सुमार 95% कुसकुशीत जाला. तो फुटत जाल्यार वाठारांतल्या सुमार 150 घरांक धोको आसा.
ताची गंभीरताय मतीत घेवन मुख्यमंत्र्यान बांदकामाची फायल वेगळीच हातावेगळी करची कुणेच्या चिखलपायण खाजन शेतकारांनी मागला. कुणेच्या चिखलपायण शेताबांदाची अवती काय जाल्या. सध्या तेका खावटे पडला. बांद प्रकल्पाची फायल वित्त खात्यात पडून आसा. मुख्यमंत्र्यान ती बेगोबेग हातावेगळी करची. चिखलपायण खाजन समितीचो सचिव गुरुनाथ नायक आणि शेतकार विनोद पोकळेन मागला. हे प्रमोद सावंतान इतलेच आमचे लास्ट मुमेंटाक ही पावली आसा ती तेणें जाता तितली बेगिनल्या बेगीन ऑर्डर ती कॉन्ट्रॅक्टराक तेका दिवची. कारण जर हो बांद असो उरलो जाल्यार हे पावसांक कुणूय भागांक जितली घरां आसा शेता सायडीच्यान अरावंड म्हाका दिसता 150 आसतली ती सगळीं घरां बुडपाची. कित्याक बांदाची 100% म्हणजे 95% सामको बांद केल्लो आसा. ती 5 वर्सां जालीं शेतां मातशी रोवपाची लोकांनी बंद केल्ली आसा. हांवें लोकांक विचारलें कित्याक लोकांक शेतां रोयना तेन्ना लोकांनी म्हाका अक्षरशः सांगलें हांगा बांद मोडला पूण सरकारा कडेन हो बांद सारको करपा जायना. हेजें कारण कितें की ते कोणाकय कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी वर्सान वर्स मातशे मातशे 4-4 खुटे मारतात आनी बांद कोसळत आयज खूब व्हडलो बांद कोसळ्ळेलो आसा. आनी ते खातीर हें जें शेत दिसता तुमकां हें टोटल शेत आयज पाडांक पडलेलें आसा. चिखलपायण खाजन समितीचो अध्यक्ष विजेश नायकानय फायल आडकून पडिल्ल्यान खंत उक्तायल्या. बांद ठिसूळ जावपाची विविध कारणां सांगून बेगोबेग हो बांद प्रकल्प पूर्ण करचो तोय मागता. सो आतां आमी हें बांदिल्लें आसा आनी आतां हायटायड जी हें आसा लेवल आसा ती खूब वयर सरलेली आहा. म्हणजे खूब वयर सुद्दां उदक येता आनी बांदा वयल्यान उदक वयता. म्हणून आमकां हे बांदिल्लें आमी जें कितें बांदता पळय न्हू तितकें आमचें व्यर्थ वयता. कारण आनी आमकां खावटी पडटा हायटायडीक लागून. आनी त्याच बरोबर हांगसरल्यान ज्यो बारजी वयता त्योय खूब डॅमेज करता आमच्या बांदाक. 2-3 म्हयने लागता ते जिरपाक चिकोल. हो चिकोल जिरच्या पयलूच जर बारजी वचून जर तेका वसाड लागली जाल्यार तितूनय तो बांद तितको डॅमेज जाता. ऑलरेडी हेजे टेंडर सगळें जाल्लें आसा. सगळें लास्ट स्टेजीर पावल्लें आसा. वर्क ऑर्डर काडपाचें उरलां. सीएमाच्या ऑफिसान फायल पावल्ली आसा. ती सीएमान खूब दीस जाले पेंडिंगाचेर दवरल्या. मायट बी सीएम बिजी आसतलो म्हणून. पूण हांव सीएमा कडेन मागता की तेणें ही बेगीचे बेगीन फायल बेगीचे बेगीन क्लियर करून परत आमकां एग्रीकल्चराक धरून आमकां बेगीचे बेगीन वर्क ऑर्डर आमकां एक 4-5 दिसांनी मेळची. आमी जे आसा ते आतां चिखलपायण खाजन जो बांद जो आसा ते बांदाचेर आसा आनी हो बांद जो आसा तो परत मोडटा. परत खाजन हांगा खावटी पडटात. हे शेतकरी संघान हो बांद म्हाका दिसता कमीच कमी म्हणल्यार तो 15-16 पावटी पूण रिपेर केल्लो आसा. तांचे पयशे स्वता पयशांनी रिपेर केल्लो आसा. पूण हे बांदाक परत खावटी पडटा. हेजें कारण इतलेंच की जे ह्या म्हाज्या उज सायडीन जे आसा ते हो दोंगरी भाग आसा. दोंगरी भागाचो जो बांद जो आसा तो मोडलेलो आसा आनी मोडून ते बांदाचें जे उदक जे फ्लो आसा तो ह्या बांदाचेर मारता आनी ह्या बांदाक डॅमेज जावन सगळे हो बांद मोडटा अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. दुसरें म्हटल्यार ह्या बांदान हेवटेन बार्जी वतात. बार्जीच्याच हेणें बांदाक वसाड मारून हांगा बांद मोडटा हें तांचें म्हणणें आसा. आतां सगळें जालें पूण हाजेर जे गव्हर्मेंटान जे बांदाचेर टेंडर पास केल्लो आसा शेतकार जे फार्मर आणि रवी नायक हाका एग्रीकल्चर मिनिस्टराक फायल दिवन ताणें पास करून हाडलेलो आसा. पूण जे वर्क ऑर्डरीक जस्ट फक्त तेंची फायल जी आसा ती सीएमाच्या कॅबिनात उरलेली आसा आनी सीएमान जी पास करची तांचो डिमांड आसा. गोवा365 कृष्णा नायक पुणेच्यान. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डान्स बार, टाउट, राजकारणी आणि राज्यात येवपी वचपी पर्यटकांक लागून गोंय सदांच चर्चेच्या भोवऱ्यांत सांपडलेलें पळोवपाक मेळटा. कळंगूट वाठारांत अशाच एका परस एक वादाक लागून थळावे लोक आणि वेवसायी भयाच्या सावटा खाला जगतात. आयतारा थळाव्या पंचाच्या पुताचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून वाठारांतल्या बार्राचेर धाड घालपाची पाळी आयली. पूण हे फकत पुलिसांनी आणि अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या दोळ्याक लायिल्लें उदक काय कितें हें पळोवचें पडटलें. पळयात. ही झगडी म्हणटा ती गेली 10 वर्सां पासून डान्स बाराची ही म्हणटा पळय ही पिडा म्हणटा पळय सतयता. पूण अजून मेरेन कांय कारवाय जायना. हो पंच मेंबराचो चेड्याक शेपलायलो. लोकल आतां समज पंच मेंबराच्या चेड्याक शेपलायता जाल्यार लोकलांचें कितें? आतां हेजेर कारवाय जाता आयकता आमी.
आता काल जाले कलांगूट पंचायतीन जोजफ सिक्वेराच्या फुडारपणा खाला जे डान्स बार आसात पळय तेजेर दाड घातली. आता पळोवंक अशें गेल्यार हांगासर 10 ते 15 अरावंड 10 ते 15 डान्स बार आसात. ते डान्स बारान गेले बाबा लायसन विचारले, हे केले, बंद कर म्हटलें, ओके. आता डान्स बाराचे मेन हे करून गेले कितें, हांकां बार एंड रेस्टॉरंट लायसन दिला, नॉट अ डान्स बार लायसन. हे बार आनी रेस्टॉरंटच लायसन ऑन द प्रिटेक्स ऑन बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स दे आर रनिंग दीस डान्स बार्स. आता पंचायत म्हणटा आमी हेल्पलेस आहा. आमी म्हणटा पंचायत वयता, कारवाय करता, घालता, आमी बंद. काल तशेंच जालें. काल सगळे हितून गेले, काल डान्स बारांनी गेले, क्लब्सांनी गेले, बाबा लायसन दाखय, हे दाखय, बाबा इक्को टायम लिमीट आहा, तुमी म्युजीक वाजयता, आमी बंद करता. बंद केले. हे बंद करप इज नॉट अ परमनंट सोल्युशन. परमनंट सोल्युशन इज टू शट डावन दीस क्लब परमनंटली. आनी हे बाबा केन्ना आनी चालू जावंक ना, हे आनी केन्ना दिसोंक जायना. आता पंचायत म्हणटा आमच्या कडेन तितकी पावर्स ना, म्हणटा आमच्या कडेन तितकी पावर ना हे क्लब आनी हे बंद करपाक. आनी सरपंचान म्हटलें एसेंब्लीन एक लेजिस्लेशन हाडूंक जाय टू गिव अस अ पावर म्हणून. आता सरप्रायझिंगली कितें जाता, हांगासर रोहन खंवटेन टुरिझम मिनिस्टरान एक फेसबुकार पोस्ट घातला कॉंग्रेच्युलेटींग कलांगूट पंचायत. बाबा तुमी अशें अशें केली, धाड घातली ते बरें आहा. सरपंच म्हणटा लेजिस्लेशन हाडूंक जाय एसेंब्लींतल्यान, हें करूंक जाय. आनी हांगासर खुद्द मिनिस्टर, टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा पंचायतीन बरी कारवाय केली म्हणून. पूण लोकांनी कोणाचेर डिपेंड रावपाचें ही पिडा सुटपा खातीर, पंचायतीचेर ऑर गव्हर्मेंटाचेर, हो एक मुखेल प्रश्न आहा. आतां इतके भानगडी जाता, इतकी मारामारी जाता, इतक्या लोकांक त्रास जाता. लोक फक्त एक विचार करता, बाबा आमकां केन्ना ही पिडा आसा पळय, ही जेन्ना ही 7:30 लागल्या डान्स बाराची, वायलन्साची, तर केन्ना सुटका जातली ती. फर्स्ट ऑफ ऑल पळय जे इन्सिडंट जाला हो म्हाका दिसता विदीन 1 year वो 4th काय 5th इन्सिडंट. आनी हे पळय जाला आमचो मातायस, आमचो वॉर्ड मेंबर जो आहा, प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर, आनी आमचो वाड्यावयलो भुरगो कुंदन केरकार, हेच्या चेड्याक पळय जो अटॅक केल्लो आहा, हे म्हाका दिसता इश्यू लास्ट 12-13 वर्सां हालीं कोंकणकार फेस करता. हे टाउट्स, बाउन्सर, इलिगल जी डान्स बार आहा, आनी जे हेंचे पयलीं कितें जाताले ते फकत टाउटिंग करताले, कस्टमराक लुट्टाले. आयज इन्सिडंट असो जाल्लो आहा की ते आयज आमच्या लोकलांक, आमच्या गांवच्या भुरग्यांक अटॅक करूंक लागला. आयज कोंकणकारांक एक रिक्वेस्ट करता हात जोडून, आयज सगळे म्हाजो भाव भयण सगळीं आयज कोंकणकार भायर येवपाची गरज आसा. आनी हे नाका जाल्यार पळय इलिगल पळय जे चल्लां हे बंद करपाची गरज आसा. आय थिंक लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. ओके, थोडे जाणां कितें म्हणटा म्हणजे म्हाजें घर ते एरियान पडना, कळ्ळें, म्हाका लागना, सो हांव कित्याक भायर सरों. कंप्लीट स्टॉप जावंक जाय. टाउट्स म्हणटा आनी गायड्स म्हणटा ते रस्त्या वयले क्लीन जावपाक, तेन्नाच आमी बायलां, म्हणजे बायलां आनी आमची चेडवां जी आतां वाडात आसा, तांकां एक खंय ना खंय सेफ्टी मेळटली. ह्या संबंधात बळी पडिल्ल्या पर्यटकांची एक देख हांगा दिल्या, ऐकात. इधर गया है, नहीं दूसरा जगह में किया है. उधर का वीडियो दिखाओ ना एक बार प्लीज. वीडियो किया है, बाहर से किया, अंदर का नहीं किया. अच्छा, मारपीट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया. उन लोग गर्ल्स आई हैं, 2 ड्रिंक्स मारा उन लोगों ने, हम लोगों के साथ. एक 2 ड्रिंक्स के बाद एक बार 8,000 का बिल, एक बार 24,000 का बिल, एक बार 40,000 का, फिर एक बार लास्ट में 34,000 का बिल डाल दिया. हमने बोला हम लोग सब, और धीरे से हम लोग बाहर गएंगे सब, उसके बाद चली गई निकल. उसके बाद पूरे पैसे हम लोग ने बहुत पिटाई किया है सबका, इधर इनका, आपका, इधर सबका किया है पिटाई बहुत. सब इनके ग्रुप में सब इनको वहाँ पर मारा. मैंने ये धोखा अच्छा ही लगा. आपने जितना पैसा बोला मैंने डाले, अच्छे डाला. उसके बाद आप लोग ऐसा मेरे साथ फ्रॉड करोगे तो कैसे चलेगा. गोवा 365 आनी कळंगूटचो सरपंच तशेंच 2 दिसां आदीं ज्या पंचाच्या पुताचेर हल्लो केल्लो तांचे कडेन संवाद साधलो. ऐकात तांकां कितें सांगपाचें आसलें तें. पोलिसान एक्शन घेतला, रेजिस्टर केला. माझ्या चेड्याची सांगले तेणेन, बाबा आमच्यान घेवंक जायना, NGO येतकच दुसरे दिसा धांक हें कोत्ता म्हणून. तो बेली सुटोंक ते कोर्टाची ऑर्डर न्हू, ते पुलिसांची ऑर्डर न्हू. तो कोर्टान ऑर्डर दिला म्हणून ते सुटलात. ओके, काल आतां रेड पडला पळय, ती आतां कंटिन्यू उरतली. आमच्या सरपंचान सांगला आनी MLAनूय सांगला म्हाका. आयज म्हाका खूब
दूख भोगलें की कुंगडकरांक कोणें मारलें म्हणून, आनी ते बी आमचो पंचायत चेडे. नाव पंचायत चेड्याचे सायडीक दवर, पूण कुंगडकराक मारलो हें म्हाका दूख भोगली. आनी ते बी एक कोण आरडीचे भुरगे कांदोलीचे. ह्या आरडीच्या भुरग्यांक खूब मातोवन दवरल्या. आतां कोणें मातोवन दवरल्या, कशें मातल्या तें म्हाका खबर ना. पूण जे दिसा इन्सिडंट जालो त्या दिसा हांव ओळगो वचून वचोंक ना. आनी त्या पासत हांवें स्ट्रेट अवे त्याच दिसा PIक फोन मारलो. त्याच दिसा हांव न्यूज चॅनलार उलयलो. त्याच दिसा आमची मिटींग आसली. त्याच दिसा हांवें ते मिटिंगेन रेजोल्युशन घेतलें आनी सगळ्या मेंबरांनी एकाच हितून उतरान सांगलें, बाबा वी हॅव टू डू समथींग अबाउट दीस, अबाउट द टाउट्स, अबाउट प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, हे सगळें. आनी तेच्या आदीं ऑन 28th ऑफ लास्ट मंथ हांवें एक लेटर केलेली चीफ मिनिस्टराक की अशें अशें जाता आनी उतले क्लब आहा तेजेर पुलीस दवर, तांकां लायसन्स ना म्हणून. सो ह्या पासत आमी हो इन्सिडंट जालो तितल्यान आमी एक्शनान येयल्या. गोवा 365 खातीर कोंगुडच्यान समीप नार्वेकार. पणजेचे फामाद फेस्त दर वर्सा 8 डिसेंबराक मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्याच दिसांनी गोंयांत पावता आनी पणजेच्या फेस्ताची फेरी भरपी प्रॉमेनाद रस्तो हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या भेटी वेळार वापरपाचो एक मुखेल मार्ग, जाका लागून ह्या फेस्ताची फेरी फुडें धुकलतले. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलां. पळयात. प्रधानमंत्री मोदी गोंयांत येवन गेल्या उपरांत 12 वा 13 तारखेक एक तर फेरयेत स्टॉलां लावपाक मेळटली अशी माहिती रोहित मोन्सेरातान मंगळारा दिली. सुरक्षा उपाय येवजणे खातीर फेस्ताची फेरी फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला अशें महापौरान फुडें सांगलें. ऐकात. News going on that we were cancelling it. Now it was originally on the promenade. Okay, so that part now, because of security reasons for the Prime Minister's visit, we cannot have it there. So what we were planning on doing is, say on the 12th or the 13th, for 3 or 4 days after that, we will have the ferry in that area once the Prime Minister leaves. Now there was a negative police report that had come that was advising us not to do it there for security reasons, because you cannot have setup, you cannot have vehicles parked on the road for those particular reasons. So it was not cancelled. So now in Panjim Church Square, the traditional vendors, they will be allowed to operate in that thing. So the press conference was just for that. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्मार्ट सिटी आशिल्ल्या पणजी शारांत येरादारी सध्या कासवावरी चलता. शारांत वचत थंय पायपलायन घालपाच्या नांवान आसूं वा सिवरेज कामां खातीर आसूं रस्ते खणून दवरिल्ले दिश्टी पडटात. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताक विचारल्यार तो सांगता, सगळ्या रस्त्याचे काम फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन पुराय जातले. पळयात. पयलींच पणजेंत येरादारी चड आनी वयल्यान शारांतलो दरेक रस्तो स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला खणून दवरला. आतां पणजेकार आनी हांगा यो वच करपी वरांची वरां ट्रॅफिकांत आडकून पडटात. आतां फुडल्या वर्सा मार्चाचे निमणे मेरेन पुराय जातलें अशें पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान मिडियाक सांगलें. ऐकात. All of the works have been tendered at the same time. Okay, that is why also there is a slight issue, because all of the works have to be completed by March 31st. So we just want everyone to understand that we have told all the departments. The minister himself also is coordinating with all of the departments. Now they have assured us that whatever projects are going slow now, we will have review meetings every 10 or 15 days to review progress. Just so that they know also that we are monitoring and we are also taking all of the citizens' concerns as a top priority for us also. So as and when there are issues, we are there to solve it. Budget. So that's what I'm saying. No. So as of now, most of the works are being carried out now also. So the remaining 600 crores, whatever, that is happening now. So your sewage lines, see that pumping station Tribandar is 65% complete. Now the roads and everything have started now. So that also will be done by March. See, we just want to tell people also now, we know it's an inconvenience now. But we are doing this for the future of the city also. For the next 15 years, there is no need to break any of our roads. Each of these roads along these stretches will have their own utility ducts. All the wiring will be moved there, underground cabling, water pipelines, sewage, everything will be there. So now you don't have to unnecessarily break the roads every time you need to lay a sewage line or etc. The quality of work affects also. No, nothing will. No. See, now these are very complex jobs also. It is not very easy to play new lines and to shift the old electricity lines and all. It's not a very easy job. Those will take time. So now, as per the thing, all of the contractors have been given a deadline of March 31st.
we are pressurizing them now to get the job done before that. But we want to also ensure that the work is done properly so that there are no mistakes. So that is why everything is going to take a little bit of time. We're asking you all to please bear with us also. So. Why is that we've done it in the stage of this thing? All work have done at the one time only. See, there was most of the projects had gotten delayed also for whatever the reasons are. Now the thing is that the central government also is pressurizing all of the states to complete. See, it's not only Goa that has delayed. A lot of other cities also have delays also in their projects. See, now even though it is delayed also, we've been given a deadline of March 31st. Now all considering that is maybe what 6-7 months of work. And the results that you will see out of that will speak for itself also. No? So we just want we're asking you all just to bear with us for some time until the work projects which have been taken at the same time, it's paralyzing this whole city. If, for example, you see the Kakula Mall, the whole side it is no way to go. No, I understand. The force and all That is is- jacked up. No, So what that I is understand the also. consequence and when will this sort out, sir? See, now that is one thing also. So now a lot of the diversions also, that is why we want traffic department to attend the meetings tomorrow also now. Because managing traffic and all now is their jobs also, but you don't see a single traffic officer there. Now we have a new police inspector, we are expecting a lot from him also now, we are hoping he can deliver. So that meeting now with them is tomorrow. So if he needs to place additional personnel in all of these things, then it is their responsibility to basically get it done. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. 2022 वर्साच्या विश्वचषकात दादल्यांच्या पंगडांतल्यान भायर सरल्या उपरांत जर्मनीचो खेळा संचालक ऑलिव्हर बियरहॉफान मंगळारा आपले पद सोडलें. जर्मनीन येजमानकी दिवपाच्या 2024 वर्साच्या युरोपी चॅम्पियनशिपी मुखार बियरहॉफान आपलो करार वेळा आदींच सोंपपाक मान्यताय दिली. जर्मन फुटबॉल संघटनेन सांगलां. पळयात. फाटल्या 8 वर्सां सावन जर्मनीक फिफा वर्ल्ड कपात आपली सुवात तयार करूंक अपेस आयला. अंदू आनी ताचे आदीं रशियेंत जाल्ल्या फिफा संवसारीक सर्तींत जर्मनीक बेगीन भायर सरपाची संद मेळ्ळी. पयल्या अर्दात जर्मनीन आघाडी मेळ्ळ्या उपरांत विश्वचषकाचे सुरवेचे मॅचीक जपानाक 2-1 अशी हार खावची पडली. उपरांत हान्सी फ्लिकाच्या पंगडान स्पेना आड जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांतल्यान 1 गूण आनी कोस्टारिका आड 3 गूण मेळयले. पूण जपान आनी स्पेनाचेर मात करून 16व्या फेरयेंत पावप तांकां पुरो जालें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. फुडल्या 24 वरांत उणें तापमान 2 डिग्रीन उणें जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण मळब नितळ उरलें जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्रीच्या सकयल वचूं येता. उरिल्ल्या सप्तकांत हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. पळयात. बुधवारा वत पडून परतून हवामान नितळ उरतलें. तशेंच सुकें हवामान, नितळ मळब आनी फांतोडेर कांय कडेन धुकें अणभवपाक मेळटलें. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. फाल्यांचें चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जातलें. दनपारचे गरमेक लागून सुशेग दीत सांजवेळार थंड वारो घोळटलो. गोंय महाराष्ट्राचे दर्यादेगेवयल्या नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी नाशिल्ल्यान दर्यांत बोटी घालपाची मेकळीक मेळ्ळ्या. 9 आनी 10 तारखेक पावसाचो शिवर. 8 तारखे मेरेन हवामान सुकें. बुधवारा फांतोडेर पडटलो दंव. बुधवारचें चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.